ओके. नमस्कार, तनुज अडवलपालकर. हांव आता सध्या जो आसा तो मारना शिवोले म्हापशेच्यान हांगा येता आसतना म्हापसा एक मातशें थोड्या प्रमाणान बरोबर आसा. मारना शिवोले मजा अशी की ते हॉस्पिटल आसा पळय गॅलेक्सी तो असो ये चर्ची कडेन ये सर रस्ते सामके जाले कशें खबर आसा खिळखिळे सारखे. वायट दिसता पळोवन की लोकांच्या पैशांची कशा पद्धतीन वाट लायली. एक म्हळ्यार 2014 सालान 10,000 कोटी दिल्ले युनियन गव्हर्मेंटान स्टेट गव्हर्मेंटाक रोड्स बरे करा म्हणून. त्या 10,000 कोटीचे कितें जालें तें खबर ना. तदनंतर ताज्या पयलीं 300 कोटी रिलीज केल्ले की ब्लॅक स्पॉट तुम्ही रेक्टिफाय करा आणि एक्सिडेंट जावंक दिवं नाका. पण पयरूच चतुर्थी जाल्या नंतर 2 घरातली चलयां बाबडी गाडयेपणा चिड्डून मेली. तदनंतर आनी 2 जाण भुरगे खंय तरी मेले आणि हाज्या पयलीं मेल्ले आसा. देर आर सम केसेस विच आर नॉट बींग रिपोर्टेड आणि त्यो लोकांच्या नजरेन येना. 2023 सालान नथिंग लेस देन 3,000 people met with an accident and rest cases were not reported. आता परत येता सरकारान पैसे मोडले ताजेर येता. पयर चतुर्थीच्या दुसऱ्या दिसा एका न्यूज पेपरान छापून आयिल्ले सरकारान 3,747 crores फक्त रस्ते आणि ब्रिजांचेर मोडले म्हणून. जाल्यार ते 10,000 कोटी गेले खंय आणि 3,747 crores जर त्या पैशांच्यान जर मोडल्या जाल्यार मायनस त्या 10,000 कोटींच्यान अजूनही सरकाराकडे पैसे आसपाक जाय आणि जेणे करून इंटरनल रस्ते बरे जावन एक्सिडेंट प्रिव्हेंट करूं आशिल्लो सरकाराच्या. नाव देर इज समथिंग कॉल्ड लॉस प्रिव्हेंशन. सरकार और गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा और तुगेले जे इंजिनियर्स आसा PWD चे इट सीम्स दॅट एक तर ते क्वालिफाईड ना किंवा तांकां लॉस प्रिव्हेंशन म्हणटा कितें तो प्रकार खबर ना, सेफ्टी कितें म्हणटा तो प्रकार खबर ना. आता रस्तो म्हटल्या नंतर रस्तो त्या पद्धतीन बांदपाक जावो. हे सगळे रस्ते जे आसा ते कमी दर्जाचे बांदिल्ले आसा. आज कॉन्ट्रॅक्टराक घट धरून खऱ्या अर्थान ताका अरेस्ट करून ताजे कडल्यान हे पैसे वसूल करपाची गरज आसा. जरी मुख्यमंत्र्यान म्हळें ज्या ज्या मनशांनी कमी दर्जाचें काम केला ताका आपूण घट धरून ताजे कडल्यान ते काम करून घेतलो. म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान पयली एक गजाल थारोवपाची गरज आसा. ज्या ज्या लोकांनी कमी दर्जाचें काम केला कॉन्ट्रॅक्टरांनी तांकां इमिजिएटली अरेस्ट करून तांचे कडल्यान पैसे वसूल करपाची गरज आसा आणि मागीर तांकां बांदपाची गरज, मागीर तांकां सांगपाचें बांद म्हणून.